आमचे तुवे ओतुल्या सर्देण्यापासून अर्गा भेटयता दिनवाशी काळजान बापय मोगाळ तूं आमचो जाबून राखताय आमकां सदां नीट मोगाळ सुखा दुखान दिवन आमकां आधार जाताय आमचो बळवंत सांबाळणार संतोषान सौम्य मंदिरान जमल्या गितां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवे ओतुल्या सर्देण्यापासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजान. या मेसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या पर्यासात जल्म दिसा अर्गां बलिदान अर्गां जावन भेटयता अनिका रोजी 26th वेडिंग एनिवर्सरी काजाराच्या वार्षिक दिसा अर्गां जावन भेटयता एलिजा आनी स्टॅनी डिसोजा 39th वेडिंग एनिवर्सरी काजाराच्या वार्षिक दिसा भेटयता जेर लोबो आनी कुटुंब अर्गां बलिदान जावन भेटयता रॉनी आनी अनिथा लोबो अर्गां जावन भेटयता रोजी थॉमस आशा एन्सेल अनिका अन्विता अर्गां जावन भेटयता ईव आनी एनी वेगस बऱ्या भलायके बसो तुमागोनो हे मीस भेटयता पॉल एंड स्टेला लोबो देवादीन जाल्ल्या एंथनी आनी कॉसेस डिसोजा हांचे खातीर भेटयता सिरिल डिसोजा आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या थॅसी पिंटो आनी विलियम एंथनी हांचे खातीर भेटयता जॉनस सिक्वेरा देवादीन जाल्ल्या कार्मिन आनी इमान्युएल पिंटो हांचे खातीर भेटयता जॉनस सिक्वेरा देवादीन जाल्ल्या प्रेम लाल डिसोजा हाचे खातीर भेटयता पॉल डिसोजा आनी कुटुंब कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर आत्म्या सर्वां बसतो भेटयता पियूस डिसोजा कार्मिन पिंटो देवादीन कार्मिन पिंटो हाचे खातीर भेटयता विन्नी पिंटो कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संध्या बसतो भेटयता प्रकाश डिकुना आनी कुटुंब पुर्गेंतल्या आत्म्या बसतो भेटयता प्रकाश डिकुना आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या फेलिक्स लसरादो हाचे खातीर भेटयता प्रकाश डिकुना आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या जोसेफ फर्नांडीस ताच्या देवादीन जावन म्हयनो जावच्या संदर्भार भेटयता पेत्रे फर्नांडीस आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या डेल्फिन हाचे खातीर भेटयता काश्मीर डिसोजा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वां बसतो भेटयता जसिंथा सल्डाना आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या एंटनी पिंटो हाचे खातीर भेटयता अश्विता आनी अन्सिला पिंटो देवादीन जाल्ल्या विनिता रोड्रिगस हाचे खातीर भेटयता अश्विता पिंटो देवादीन जाल्ल्या जेरोम बेन्नीस हाचे खातीर भेटयता नतालिया पिंटो आनी कुटुंब कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संध्या बसतो भेटयता नतालिया पिंटो आनी कुटुंब देवादीन जाल्ल्या सचिन कुवेलो हाचे खातीर भेटयता सायमन कुवेलो आनी कुटुंब कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संध्या बसतो भेटयता रिटा लॅन्सी डिसोजा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संध्या बसतो भेटयता नितीन शिरीन वेगस. तशेंच आमी मागया ब्रदर रोनाल्ड फुट्टाडो तो ताचे जल्म दिवस आचरण करतात हाचे खातीर प्रत्येक आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्ताताय मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या हे संवसारी जिवीत 4 दिसाचे पैणारी जिवीत शाश्वत न्हय बगार
आमी सर्गीचे नागरीक म्हूण सांत पावल आमकां परत उगडासाक हाडटा. आमच्या साद्या जिवितांत संवसारी वस्तूंक उलोनासतना जेजूच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेत आसतना आमी संवसारी संगतीक पाठ करून उजवाडाची भुरगीं जावन सर्गीचे राज आपणावंक जाय आसची कृपा मागून घेवया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर पवित्रात ठेवाम आनी तुमकां भाव दिलो. म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच सांगता मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या काकुळदार बापा, तुज्या आदारान मात्र तुका फावो त्यो बरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेलें सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तोंस आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. Amen. सांत पावलून फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजो फाटलाव करा. हांवें दिल्ल्या आदर्शा प्रकार चलतल्यांची चाल तुमी धरूंक शिका. कारण हाचे पयलें हांवें सबार पावटी तुमकां सांगलां आनी आतांय रडून परत्यान तेंच सांगता. जायतीं जाणां आपले चाली वरवीं क्रिस्ताच्या खुर्साचे दुस्मान जाल्ले परी चलतात. नास तांची अंत्यवस्था म्हणयेत. तांचे पोटच तांचो देव. लजोवंक फावो जाल्ल्या कृत्यांची ती बडाय उलयतात. संवसारी वस्तू शिवाय हेर संगतींक ती मोल बांदिनात. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. थंय थावन येवचो आसा त्या सडवणदारां सुमया जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा. सर वस्तू आपणाक खाल करूंक शकतले आपले पदवेन आमची ही किरकोळ कूड रुपांतर करून ती आपले महिमे बरीत कुडीचे सुरूपायेक तो हाडटलो. देखून म्हज्या अति ल्हान भाव भयणीनो, तुमकां पळोवंक हांव सदां कितलो लालयता. तुमी म्हजी दादोसकाय आनी म्हजो मुकुट. मोगाच्यानो सुमया थंय थीर रावा. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोषलो. सर्वेस्पराचे घरी वचुया म्हणटना हांव संतोषलो. या आमी सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटना केदो वर्तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा तुज्या दारवाट्यांचेर
आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय सर्वेस्वराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळींत उबारन बांदला आमचे जेरुसलेम. थंयसर चडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. सर्वेस्वराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखणूंक इस्रायलाचो कायदो तो. थंयसर उबारला दावीद रायाचे मुनसुबेचें सिंहासन. सर्वेस्वराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतसलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. जो कोण देवाचे उतराक फाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजायकी संपूर्णतेक पावला. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. हाणें ताची आस्त बिबाडल्या म्हणून धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां. तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेख पाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळू तो कारभारी आपणायतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडचार आसा. हांव आतां कितें करूं. खोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडथस कोणें पुणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशेम हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रिणखाऱ्यांक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें. ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस बेगीन आनी 50 म्हूण बरय. उपरांतल्या आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें. ताणें जाप दिली, 100 गोणी गो. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. ह्या अनिताच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ल्या खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येता. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून सांगले ती वोपार आमी आयकली. ती वोपार असली एका कारभाऱ्या विशयंत. एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताचे तसो वायवट ह्या कारभाराक ताणें पळोवन कांय वयसून दिल्लो. पूण तो ताचें कर्तव्य पाळिनातलो. ताणें अलक्ष केल्ली आनी अशें ताचे विशयांत ताचे विरोध दुरां आयिल्ली धन्याक. आनी धन्यान ताका आपोवन विचार केलो, हांव कितें आयकतां. तुका हांव कामांतलो काडचार आसा म्हणून. हें आयकलेंच तो चिंतूंक लागलो, हांव आतां कितें करूं. ट्राय जाल्यार म्हज्या कुडीन त्राण ना कोणचें म्हळ्यार
भीक मागून तर म्हाका लज दिसता आनी आतां कितें करूं तो चिंता आनी एक आलोचन ताका येता. तो जाणासलो थोड्यांनी धन्याक रीण आसलें आनी तांकां तो आपयता एकल्याक 100 आशिल्ल्याक ते 50 बरें म्हणटा आनी एकल्याक तशेंच 100 आशिल्ल्याक 80 बरें म्हणटा. हे अप्रमाणीक मनयगी. 100 आशिल्लें 50 करचे आनी 100 आशिल्लें 80 करचे खंडीत जावन अप्रामाणीकपण एका रितीन पळोवंक गेल्यार. पूण ह्या विशयांत उलोवण थोडे बरें ना कितें म्हणटात एक दुसरो अर्थ हाका दितात. खंडीत जावन अप्रामाणीकपण जेजू केदींच अप्रामाणीक केल्ल्याक शाबासकी दिना. अप्रामाणीकपण चूक जावन आसा. हे बरें ना कितें सांगतात जुदे धर्मा प्रमाणें जुदे धर्माच्या नियमा प्रमाणें कोणी एकले रीण दिलें तर तांणी वाड वसूल करूंक ना. पूण ह्या कारबारान कितें गेलें जायती वाड वसूल केल्ली. कोणा तर रीण आसलें तांचे कडल्यान जायती वाड वसूल केली. आतां ती चूक सोमा करता देखून तो उणें करता. आनी दुसरो इरादो जावन आसलो तो कामांत काडल्या उपरांत ताका सगळ्यांनी स्विकार करी जाय म्हणून तशें त्या खातीर तो करता. देखून खंडीत जावन एका रितीन अप्रामाणीकपण न्हय ह्या अर्थान समजोवचें तर जेजू केदींच अप्रामाणीकपणाक शाबासकी दिना. पूण आमकां सर्वांक आनी एक लिसांव हांगासर आसा. पळया तो एका समस्याक वळख जालो. कामांत काडलें. तूं कितें करता निराश जायना. बेजार लेखा वर्त बेजार येवन भरना. देदेस्पर जायना. सगळें बंद जालें म्हूण चिंतिना. वाट आसा म्हूण चिंता. शांतपणी तो चिंता. आनी शांतपणी आसतना ताका बऱ्यो आलोचना येतात कितें म्हणी खरें जाय म्हणून. तो बरोसो सांडिना. धैर्यान आपूण कितें करूंक जाता म्हणून चिंतून तो चिंता आनी ताका बऱ्यो आलोचन्यो उपजातात. तशेंच मोगाचें न्हू आमी समस्याक वळख जाल्ल्या वेळार विराळ जावचें न्हय. बेजारायन भरचें न्हय. देदेस परवान निराश जावचें न्हय. शांतपणी आमकां चिंतल्यार आमकां वांटो मेळटात देवाच्या आदारान. आनी आमचे कितें देणी आसात आमची तकली आमची जाणवाय आमचे शाणेपण वापरून आमकां ह्या समस्यांतून भायर येवंक साध्य जाता. ही कृपा आमी मागया. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातान सौम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एक तरेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका भेटोवचो. घे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायट तुका अर्पुचो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोतेदार देवा बाबाक मानतात असलें सांभूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घे. कणवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मूळ बेठवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे शुभम खाकूर दिसो पावस आमचेर तुज्या पातखी भुरग्यांचेर वोत म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांव
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची खालसा उभारूया. आमी सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वैश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर खाळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी दुखां धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जीव ह्या बावर्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगटतांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नांव घेताचे. उंचरगी तुकाचे. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन खस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जवान दोतोर ताणें खास घेतली. तुका दिन नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काज. नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगदासाक करात. Bhavat sugut pagatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजी इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती भगवंत धमदुतां आनी सर काळी तुका मालवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेधार बापा,
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुगंधराची आज्ञा म्हणून धरून ताने शिकलेले प्रार्थना थेरी करून म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेला बक्षिता तशें आमची पातकां बस, आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवारम. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारम. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुताय म्हणून तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सुव्या आसूं. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे. सुम्या तुवें म्हजे देवाची म्हाका फावना, पूण उथाणच म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. गायता तुझी महिमा भोवळा त्रेगा राता तुझ्या येण्या काळीज मोजे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दौरुंदा दुर्बोळे बीरा येण्याक तुझ्या थया तर ये सोमिया आयक मुसो ताळो दी सदां काल तूं म्हाका दैविकादार तुझो तर ये सोमिया आयक मुजो ताळो दी सदां काल तूं म्हाका दैविकादार
प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि दयाळ बापा, तुझे दैविक बोळ आमच्या जिवितांत अधिक अधिक फळजळशें कर. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायान भरल्याय. तातूंत बसयल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोवकार. काळजा पोवी जेजूच्या सर्होगला फावो तुका. तेव्या सोमेस देण्याच्या संदिरा तू कुरपेच्या. सर तुझ्या पाया पडता. संसारी पडू सायबा. काळजा जेजूच्या, काळजा इश्टाच्या, काळजा शेवट पासून मोग दाखयल्या. काळजा धन्याच्या, काळजा दयाच्या, मानानी गोडवे सदांच तुका. मोगाळ पुत्रा सोबे अवकाद बरी आशीर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत गुरुसाचे कृपेने वर आमकां आमचे देवा